आणि जवळजवळ 1 वरानंतर आमचो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर रेड्डी हाणें मान्य केलें की हो खऱ्यांनीच एक अन्याय जाल्लो आसा लोकांचेर आणि तेन्ना आपूण ताबडतोब एक नोट सरकाराक धाडटलो की हे जे वाडीव जे बील आसा ते इमिजिएटली विथड्रॉ करून तो जे पैसे आसा 92 crores ते सरकारान आपूण जावन ते भरतले आणि हेजो जो इशू आसा हेजो जो लोकांचेर त्रास जाल्ले आसा बिलां वाडलेली ती बिलां विथड्रॉ करतले हे तांणी मान्य केल्ले आसा तेन्नाच आमी आमचो घेराव उठयल्लो आसा। आणि हायक जे कितें करतात तुमी इलेक्ट्रिसिटी ते तुमी बारीक लोकांक गोंयच्या बारीक ट्रेडर्स गोंयचे बारीक गोंयकारांक सामान्य लोक जे आपूण जोडून आपली घरां चलयतात तांकां काबार करपाचें कारस्थान। This government is probably the most insensitive and the most useless government in the history of liberated Goa. You see, this government, by the act of increasing this electricity tariffs, even the earlier BJP government by increasing so many types of tariffs and taxes, even at the national level, at the state level, they GST केला आपले कर्म आणि हांगा असले तरेची कारस्थाना। This government wants to ruin the people of Goa. कित्याक आय थिंक गव्हर्नमेंट इज एक्टिंग डेफ एंड डम। 22 crores तुमकां रिकवरी करपाक जाय जाल्यार तुमचो पगार दियात, मिनिस्टरांचो पगार घेयात। कसिनो तुमी हाडीत आसा, तुमकां कितले तरी 5,000 कोटी दिसता म्हाका तुमकां कसिनोचेर मेळटा। तुमी ह्या बारीक जनताचेर गोंयकाराच्या पोटार येतात, ही लजेची गजाल आसा। सरकाराक कांयच पडून गेले ना, दिसा 10 फावटी लायट वता आणि बिलां तुमी 3 म्हयन्याची बिलां 15 दिसान दिया म्हणटात। 15 दिसान कशें मनशा करतातले? अरे यात आनी पळयात गरीब लोक आयज हप्ते घेवन बिलां फारीक करपाक लागले। हे म्हाका दिसता दिस इज लायक सुसायड। फार्मर्स कशे सुसायड करतात तशे लोक सुसायड करतले अशें म्हाका दिसता। लायटीच्या खात्याचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर भरत निगळे आणि चीफ इंजिनियर निखंड रेड्डीन तांकां कांय तंत्रीक बारीकसाणी सांगल्यो। FPPCAचे कफुसांवाचेर सरकाराक नोट बरयता म्हूण चीफ इंजिनियरान तांकां सांगून धाडल्यात। मागीर तो फॉर्म्युला आसा ताका फॅक्टर आसा तो फॉर्म्युला 2012च्या दिला। दिस इज अनदर पॉइंट टू बी नोटेड। अशें न्ही की काल पर कितें जालां म्हणून ओल्ड फॉर्म्युला आसा हो 2012 कमिशनान सांगला अशा तरेन हॅज टू बी रिकवर्ड ऑल्सो अँड हॅज टू बी गिवन क्रेडिट ऑल्सो टू द पीपल। कमिशन टेक्स केअर ऑफ द बोथ युटिलिटी एज वेल एज consumers. Commission is not only with the utility or not only with the consumers. This proves no that consumers when 57 कोटी आमकां दितात and consumer commission has told us you give credit to the consumers. or when म्हाका जेन्ना bill येता तेन्ना सुद्दां I have to recover it. Like solar power also we are recovering from the consumer. It is a national wide mission. We are recovering now. What is the big thing in that? Ultimately they are our consumers. They put up their grievances. We have to hear their thing and whatever comes out we have to report back to them. How it best is. Because putting to the government also again that JERC may question, we have to see both and how that can be done. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।